हांगासर तांचो महानिर्वाण दीस मनयता, तांकां याद करता आनी फुडें कितलींशींच वर्सां म्हणजे हांव म्हणत की पुराय भारतीयां खातीर आदर्श स्थान तांचें आसतलें, ते सदोदीत पुराय सगळ्या भारतीयांक सदोदीत यादूय उरतले अशा पद्दतीचें तांचें कार्य आसा। आज जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शना निमित्तान राज्यांत कोड आसा। जरी आमी CCP हांगासर उलयले, हांव मुख्यमंत्री म्हणून जे प्रत्येक उतार उलयता ताजो इम्पॅक्ट पुराय राज्याचेर जाता। त्या खातीर हांवें एक तर म्हटलें की जाहीर फंक्शन आसचेंच ना अशें तकलेन धरून हांव आयिल्लो, पण म्हाका अध्यक्ष म्हणपा लागले ना दोतोर, जाहीर फंक्शन आसा, तुमी फक्त ह्या बाबासाहेब आंबेडकरांक याद करात, कारण हांव मेन स्टॅच्यूक हार घालपा खातीर हांगा येवपाचोच आशिल्लो। तुमच्यो सगळ्यांची निवेदन, तुमच्यो सगळ्यांच्यो मागण्यो म्हाका खबर आसा। गेली कितलींशींच वर्सां तुमी गोंय मुक्त जाल्या पासून आतां पर्यंत ह्यो मागण्यो सातत्यान जो मुख्यमंत्री जाता, जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जाता आणि आमचो स्वताचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांच्या कडेन सदोदीत सातत्यान तेजो पाठपुरावो करता। हांव सगळ्यात पयली तुमचें अभिनंदन करता तुमच्या समितीचें, कारण एक सातत्य आसप आनी समाजांतल्या सगळ्या बांधवांक एकत्र रित्या हाडप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आपल्या समाज घटकांक आमी जर वयर म्हणजे तांकां डेव्हलपमेंट करतले, म्हणजे ज्या दृश्टीन तांचो विकास साधतले आसत जाल्यार खंय तरी एक राज्यस्तरीय समिती हो सातत्यान पाठपुरावो करप, त्या लोकां पर्यंत पावप आनी तें काम तुमची समिती करता। खरोखरूच तुमकां सगळ्यांक राज्यभर एकत्रित रित्या हाडल्या निमित्तान तुमच्या पुराय समितीचें हांव खरोखरूच अभिनंदन करता आनी तुमी अभिनंदनाक पात्र आसा। पण गेली 60 वर्सां काही प्रश्न सुटावे जाले, काही प्रश्न जावंक ना, हांव तितूर वचना। तुमचें निवेदन म्हाजे कडेन पावलां, पण हांव आत्तां त्या निवेदनाचेर उलोवच्या पयलीं इतकेंच सांगतलो की डॉक्टर शेखर साळकर हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन आमी थोडे दीस पयलीं ह्या विशयाचेर मेळयले। एक थोड्या दिसाच्या उपरांत आमी परत एकदा ह्या विशयाचेर मेळुया। हांव आत्तां जाहीर रित्या उलोवच्या पेक्षा पण हांव एक सांगता की हे सरकार म्हणजे आत्ताचें आशिल्लें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, म्हजें सरकार म्हणजे ज्या सरकारांत आमचो बाबू आजगांवकर उपमुख्यमंत्री आसा, हाज्या वयल्यानूच तुमकां समजपाक जाय हे समाजांतल्या दुर्बल घटकांतलें सरकार आसा। सामान्य शेतकऱ्याचे सरकार, कष्टकऱ्याचे सरकार, दूधकऱ्याचे सरकार, नुस्तेकाराचे सरकार, हांव समाजांतल्या विशिष्ट जातीचे आनी धर्माचे म्हणण्यापेक्षा समाजांतल्या अति दुर्बल घटकांतलें हें सरकार आसा। आमी जेन्ना म्हणटा की भारत माझा देश आहे आणि ह्या सारे भारतीय माझे बांधव आहेत आणि ते जाल्या उपरांत खरें म्हणल्यार डिफरन्स उरूकूच जायना आशिल्लो, पण तरी सुद्दां आमी म्हणटा की समाजांतल्या विशिष्ट घटकांक वयर काडपा खातीर जरी डिफरन्स आसलो आनी वेगवेगळ्यो योजना त्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा, पण आमी सगळे भारतीय आसा हे सगळ्यात खूब महत्वाचें आसा। आनी त्याच धर्तीचेर जर आमी फुडें वचपाक लागले जाल्यार निश्चितच आमी नव भारताचें जें स्वप्न पळयता, माननीय मोदीजी नव भारत निर्माण करपाचें जें स्वप्न दाखयता तेच नव गोंय करपाचें स्वप्न आमी पळयलां। आनी हें पळयता आसतना आमी आयज थोड्या दिसांनी गोंयची 60 वर्सां मुक्ती दीन, मुक्ती वर्स आमी सगळे जाण मनयतले। हांव इतकेंच सांगतलो की ह्या गोंयांत म्हणजे दुर्लक्षीत घटक हो पुराय 60 वर्सांच्या भितर उरचो ना हाची खबरदारी हांव घेतलो। हांव इतकें तुमकां हें निश्चितच सांगता की 60 वर्सां पुराय जाता म्हणसर ह्या पुराय गोंयांत दुर्लक्षीत घटक जो आसा हाज्यो खंयच्योच समस्या ज्यो आसा त्यो समस्या उरच्यो ना ह्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसतलो। हांव परत एकदां म्हणजे गौतम बुद्ध हांकां नमन करता, बाबासाहेब आंबेडकर हांकां नमन करता आनी चड न उलयता आयच्या परत एकदा समाज कल्याण खातें आनी विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गोवा समिती हांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक म्हाका हांगासर उपस्थित रावपाची संद दिली, उलोवपाची संद दिली। परत केन्ना तरी एकदां आमी बसून सगळ्या विशयाचेर डिटेलांत उलोवन हे विशय जे आसा हे सुटावे जावचे हाज्या खातीर प्रयत्नरत आसतले। देव बरें करूं। धन्यवाद सर।